ಹುನ ಹುನ ಸುರೈಶಿತ್ತಾರಿ घम घम पोरंबोळ्याचे एक सिंपल सार घालून जेवच्याक एक भारी एक टेस्ट एक आनंद जाता. तो सिंपल सार कशें करचें म्हूण पळया. हाका सुकी मिरसांग, तोरी दाळी, 2 चमचे सोय, कोथंबरी, जिरें हें भाजूच्याक. फस्ट एक 2 चमचे नारळाचें तेल हून करून दवरचें. हांव एक सादारण एक 6 जाणां करचें सारा हळद सांगलां हांगा. ताका एक सवाय चमचे एक 1.5 चमचे देखून सवाय चमचे तोरी दाळी. हाका तो कितलें सिंपल म्हळ्यार हाका तोरी दाळ शिजोवचें ना, टोमॅटो शिजोवचें ना, तसलें ना. ती तितली तोरी दाळ पळय हें अंतू तेलांत भाजूची. एक ते तोरी दाळ घाल कुडलो ताजे ओटोवची. 1 चमचे एक 1.5 चमचे भर कोथंबरी घालची. एक अर्द चमचे जीर घालचे. आनी साराक 2 नमुने मिरसांग घालता. एक तिखसाणीक, एक कलर येवच्याक, बॅडगी मिरसांग कलर येवच्याक, मागीर तिखसाण्याचे तुमगेल्या खंयची मिरसांग आसा ती मिरसांग ते घालचे. जस्ट चिक्की कलर चेंज जाता म्हणटना हाका एक 2 चमचे सोय घालची. आतां आमकां सार चड जावका, एक 8-10 जाणां जावका जाल्यार एक चिमटी सोय चड केला जाल्यार दाळी मेजरमेंटाची चड केला जाल्यार. आनी आतां पळाक एक अर्द चमचे हळदी घालून आतां एक सोयये कलर चिक्की चेंज जाता म्हणटना ऑफ करचें. चिंचाम घालचें आनी नया वांटूचें. पळय टोमॅटो शिजयलेलें ना, कसलें केलेलें ना, तोरी दाळ शिजयलेलें ना, जस्ट पुरा एक भाजून घेतलें. भाजूच्या 5 मिनीट आसल्यार पुरो. आनी आतां हें मिक्सर आयदन धुवन आमकां कितलें जावका तितलें पातळ करून घेवचें सारू. मीठ घालचें. एक सान गोड्डा कुडको घालचो. तें ऑप्शनल, बट गोड घाल्यार बारी लायक जाता. त्या म्हळ्यार चिंचाम चड आसा, आमी टोमॅटो घाल न्ही, सो चिंचाम चड आसा देखून एक सान गोड्डा कुडको घाल्यार भारी टेस्ट. आनी आसचें सारू लायक करून खतखत आकावो सारू. म्हळ्यार आमी तें भाजिल्लें तें मसाला स्मेल पुरो वचूका. ताका चिक्की खतखत येतना एक 2 कोथंबरी पालो कट करून घालच्यो. आनी सान उज्जारी समज एक 10 निमिश चांग खतखत येवका हो सारू. तेन्ना एक भारी परंबळी सार एक रेडी जाता सांगा. आनी ह्यो सार कितले सिंपल आसा वय म्हणल्यार हाजी पोरंबोळ आसा पळयाची. सगळे घरान घम 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 पोरंबोळ येता. तुमी पुराजन करून पळयाची कशें जाता हो सारू म्हूण सांगून. आनी तुमगेले व्ह्यूज मात कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची. आतां घेत सार खतखत येवन तोक दवरलो. आनी आसचें एक मेन आमकां जावका खंयचें पुरा काय आमकां जावका मेन फण्ण. आतां फण्णाक हांव 2 चमचे नारळाचें तेल हून करचें. ताका एक अर्द मुकाल चमचे सासम आनी एक अर्द चमचे जिरें आनी करबेव आनी एक ही बॅडगी मिरसांग अशी एक परंबळाक घालून पुराय पटपट जेवता 1 मिनीट भाजून घेवचें. अशी सासम लायक पटपट येता आसत, जिरें ताजे ओटू पटपट जाता आसा. इतली जाता ना इतली हिंगा पिठी घालची. हिंगा पिठी घालून घेतल्यार मागीर पळय आसता एक स्पेशल हाजी एक इन्ग्रेडियंट कसो म्हळ्यार लसूण. आतां लसूण खायनाची म्हण जाल्यार इतलें पूर फण्ण हिंग घालचें आनी फण्ण बंद करून सारार घाल्यार जालें. लसूण इश्ट आशिल्ले जाणांक एक 4-5 लसणे बय धाडा न्हू. सान उज्जारी हाजे ओटू चिके भाजूताय दवरचें. फण्ण करपुच्या नज्ज हॉड उज्जी करून नज्ज सिम मारी भाजून लसणे कलर चिकी चेंज जाता म्हणटना काणू सारार घाल्यार जालें. घम घम पोरंबोळ्याचो सारू रेडी जाला. कितलें सिंपल आसा पळया. तोरी दाळ शिजोवचें ना, टोमॅटो शिजोवचें ना, बरी एक भाजूचें वांटूचें जालें. पातळ करचें एक थंड दिवचें. घम घम पोरंबोळा सारू रेडी जाला. हांव एक सिंपल केळ्यां उपकरी सुरैशीत ताजे वयर हो घम घम पोरंबोळा साराक हिंगा पोरंबोळू येता, लसणे पोरंबोळू येता आनी ते आमी भाजून घालेले मसाला पोरंबोळ पुरा ओटू जावन एक नमनेचें सुपर टेस्टी सारू. बरी एक सार पुरो जेवच्याक तितलें लायक जाता हो सारू. तुमी पुरा जन ट्राय कराची आनी तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक उडगासान घालाची. सायड हांव घरकडे केल्लेली 2 पिया वडी दवरल्या पळय. आनी कसो जावका जेवणाक शीत सोरचें कळना तितलें लायक जाता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.